अक्षरशः म्हणटा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचे आयज खरें म्हाका एक वायट शब्द येता तेंचेर उलोवपाक, कित्याक लागून आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्लो आसा, सिच्युएशन सारकें बॅड चल्लां. आयज इतले मर्डर जाले आसा, आमच्याच वास्को शहरान 2-3 मर्डर जाल्ले आसा, ते अजून डिटेक्ट जाल्लेले ना. आयज कितलेशे इश्यू आसा, रॉबरी केस आमच्या सड्याचे दिसान दीस चोरयो वाडत आसा. बट तेजेर काय लॉ अँड ऑर्डर सारकें थंड पडलेलें आसा. बट काल वायट दिसली, आख्खी गोंयची मशिनरी, पुलीस फोर्स सगळो आख्खो एअरपोर्टाचेर कोणाक लागून. बागी आमदार ते बीन दुसऱ्या स्टेटीचे, आमचे गोंयचे काही कोण नासले, कोणाक प्रोटेक्शन दिताले आमचे, कोणाचो भंय आसलेलो. आनी कित्याक लागून ते भियाता गोंयान आयज पर्यंत केन्ना कोणाक कोण भंय ना. गोंय म्हणटा ते एक सुशेगाद राज्य, आमकां तांकां हांगा भिवपाची गरज नासली. येयले ते येयले, फाटल्या दारांसून गेले वयल्यान इतले पुलीस प्रोटेक्शन घेवन फायदो कितें जालो. आनी हांगा येवन आयज ते व्हडले 5 स्टार हॉटेल ताज्यान रावपाक लागलो. सो हांगलो खर्च तेंचो कोण करता. सो हे सगळें चल्लां पळय. हो गव्हर्मेंट जो पयसो हेंचेर वेस्ट करता पळय, तोच जर जनतेचेर केल्लो आनी म्हारगाय जर कमी केलेली आयज दिसता आमकां चडान चड फायदो जावपाचो. सो आमचें एकूच आसा इंटेन्शन, कितें जाता तितलो लोकांक फायदो करचो. तेज्या लागून आयज आमचें नवीन ऑफिस हांगा स्टार्ट केलेलें आसा. आनी हेजो फायदो म्हणटा तो फक्त आमच्या बारीक जनतेक जातलो, गरीब लोकांक जातलो. आनी हो एकूच हेतू घेवन हांव फुडें चल्लेलो आसा.